प्रितीच्या भावा भयणींनो, तुमकां सगल्यांक ह्या नव्या वर्सांत माये मोगाचो येवकार. आयज नव्या वर्साच्या पयल्याच दिसा पवित्र सभा मारिया देवा मातेची परब समारंभता. हे दवाजीक परबेचो विशय आमी विंचून काडला, तो म्हणल्यार वचात देवा माये भाशेन देवाच्या मुखामोळाचो रूपकार जायात. मारिया आमची सोर्गींची आवय आपल्या आख्या जिवितांत देवाच्या बरेपणाची रूपकार जाली. देव काकलुतवंत आनी मोगाळ, तशीच मारिया आपल्या जिवितांत काकलुतवंत आनी मोगाळ जाता. आपल्या वेगवेगळ्या जिविताच्या घडीतांनी मारयेन केन्नाच देवाचें बरेपण नाकारलें ना, पण देवाच्या सगळ्या बरेपणांचो जिवो रूपकार ती जावंक वावुरली. आपल्या जिविताचे यात्रेंत एक भावार्थाची नीज परगटणार जावन ती आमकां सगल्यांक एक जिवो भरवंसो जाली. हे 2025 वर्स पाप साहेब फ्रांसिस्कान एक खेरीत उत्सवाचे वर्स म्हूण परगट केलां. जेजूच्या जल्माक 2025 वर्सां भरतात म्हणटच आमी सगळीं भरवंशान जियेतली मनशां जावन आमकां आपोवणें केलां. आयचे हे परबेच्या मिसांत आमी वांटो घेतना आमचें जिवीत आमच्या मोगाळ आनी काकलुतवंत जिविताचे देखींतल्यान मारये आमचे सोर्गींचे आवय आनी देवा माते भाशेन देवाच्या मुखामोळाचो रूपकार जावन भरवंशाची मनशां आमी जावंक पावंक खोतखोतयान मागुया. लोकगणतीच्या पुस्तका वेलें वाचून सर्वेस्परान मोजेसा कडेन उलोवन ताका म्हणलें, आरोना आनी ताच्या पुतां कडेन अशें उलय. इस्रायलाच्या पुता धुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो. तुमी तांकां म्हणटल्यात, सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामोळाचो परजोळ तुजेर घालूं आनी तुका प्रोसोन जावं. सर्वेस्पर आपले मुखामोळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. हे पुरी इस्रायलाच्या पुता धुवांचेर म्हजें नांव घेतली आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलों. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. तुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पुरी मनीस प्रितुमेर तुजो वांटो वळखतले. तूं एकलोच सोडवणार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळतलें. जबाब, कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. राष्ट्रां मुरगोटूं संतोशाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं न्याया प्रमाणें सुडती करताय, निती प्रमाणें करताय वर्सांची मनसुबी. पृथ्वीच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब, कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळीं पृथूम ताच्या पांयां पडूं. जबाब, कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. भाग्यवंत पावलून
गालेसियाकारांक बरयलोले चिटी बेलें वाचप. भावा भयणीनो, नेमलोलो काळ भरल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके ओस्तोरीक जल्मलो, समोर्ती खाल जल्मलो आनी समोर्ती खाल आसलोल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोलीं भुरगीं करचे खातीर तो आयलो. तुमी पूत धुवो म्हूण दाखोवंक आब्बा बापा असो उलो मारतलो आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटोच दायजी केला. देवाचें उतर हें. उद्गार. जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन म्हाका प्रवाद्या वरवीं देव आमच्या पुर्वजांकडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आनी वेगळीं वेगळीं वच जाल्यार मारिया, जुजे आनी खावणेंत दवरलेलो बाळक गवड्यांक मेळ्ळी. बाळकाक पळोवन ताचे विशीं तांकां सांगलोलें ताचें सोत तांकां गमून आयलें. आनी गवळ्यांनी तांकां सांगली ती खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं. आनी मारिया सगळ्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजांत घोळोवन सांबाळटाली. आनी आपणाक सांगलोलें तशेंच सगळें आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाची व्हडवीक आनी वाखाणी करीत गवळी परत गेले. बाळकाची सुनोद करूंक 8 दीस भरतोच तो आपले आवयच्या कुसव्यान संभोवचे आदींच देवदूतान सांगलोलें तशें जेजू म्हूण ताका नांव दवरलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत घातलेले पोरचेक सोंसणीकायेन चलोवचे खातीर देवाच्या मोगान दिसा दिसपट्टी मागण्यांच्या जिविता वरवीं देवाक नमस्कार करून आनी ताच्या बरेपणाचे ते रूपकार जावंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी बळ दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पक्षाचें मन सोडून दिवन दर एका नागरिकाक सतीन आनी नितीन आपल्या अंतस्करणा प्रमाणे देवाक भोजूंक आसलोले हक आनी कायदे जबाबदारेन पाळूंक आनी अशें आमचो देश देवाच्या मोगाचो रूपकार करूंक वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे घोराबे देवाचे पवित्रपणाची
आनी शांतीची मंदिरां जावंक आवय बापाय भुरग्यां मदें मोग मोयपास आनी समजिकायेचें नातीं ओदीक आनी ओदीक घोट जावंक आनी आख्खो घोराबो देवाच्या मोगान आनी खोशये पोरमाणें चलतलो जावंक बापा लागीं मागुया. हें नवें वरोस आमकां सगल्यांक कुरपेचें जावंक आमच्या गांवांत समुदायांत देवाचो मोग दाखोळ ओदीक जावंक आनी आमी आमच्या उतरां आनी कोरण्या वरवीं एकामेकाचें बरें चिंतूंक बरें आवंड्योवंक आनी भोव करून तुटल्यात ते संबंद आमी परत मोगाचे गांठीन बांदूंक हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया.